कॉम्प्लेक्स आणि कम्युनिटी हॉलाच्या लोकार्पण कार्यक्रमाक आमचे डायनामिक पंचायत मिनिस्टर बाब माविन गुदिनो, तुमचे लाडके आमदार बाब प्रवीण जाटये, तुमचो सरपंच आणि व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकी सगळे पंच आणि मानेस्त, म्हज्या समोर आशिल्ले गव्हर्मेंटाचे आमचे सगळे अधिकारी, GSIDC आणि बाकीचे सगळे जाण, चोडण माडेल गांवांतल्या सगळ्या म्हज्या मोगाळ भयणीनो आणि भावांनो, ऑलमोस्ट 3 जाल्या आणि सूत्रसंचालन करपी सांगले की लोकांची म्हणालो माविनाचे भाशण ऐकून भूक गेली, म्हाका भूक लागल्या, त्यात हांव चड वेळ उलोवचो ना, पण एक 2-3 गजाली मुद्दामून सांगता. गोंय राज्याचे 60वें मुक्ती वर्स आमी मनयता. तुम्ही भाग्यवान आसात, तुम्ही चोडण सारकिल्या बेटाचेर म्हणजे आयलंडाचेर रावता. हांव खूब डिफिकल्टी आसात थोड्यो, बट आयलंडाचेर रावपाक लोक मागता, बरोबर आहा मावी? प्रत्येक तुमचे विविध प्रॉब्लेम हे फक्त आणि फक्त भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान सोडयल्या. हांव कित्याक सांगता ते मुद्दामून ऐकात. आज ज्या प्रोजेक्टाचे आमी उक्तावण करता, इट इज एप्रॉक्सिमेटली आमचो जूड जनरल मॅनेजर ऑफ GSIDC सर म्हणपालो 2 कोटी रुपया तरी म्हणले आमी, ऑलमोस्ट 2 crore 2 कोटी रुपया ह्या प्रोजेक्टा खातीर खर्च केल्या. तुमच्या सरपंचान वेगवेगळी कामां म्हाज्या हातात दिल्या आणि उलयता आसतना तेणी वेगवेगळी कामां म्हणजे ह्या टेन्युअरान फाटल्या 10 वर्सांनी कितें केल्या ती सांगली. म्हणजे ताज्या पयलीं कांयच कामां जावंक नासली काय कितें हो प्रश्न म्हाका पडलो खरोखरूच. मागीर ते उदकाचें आसूनी, लायटीचें आसूनी, कन्स्ट्रक्शन आसूनी, तुमी मुद्दामून पळयात, भारतीय जनता पार्टीचें सरकार फक्त शहरी भागात डेव्हलपमेंट करिना, ग्रामीण भागातूय डेव्हलपमेंट करता. आमी जेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट म्हणटा, तुम्ही पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत मुद्दामून रस्त्यान वयता आसतनाच पळयात, 20,000 कोटी रुपया 2014 पासून आतापर्यंत आमी खर्च केले. कितले? 20,000 कोटी. गोंय राज्याचे बजेट आसा तेच सायजीचे बजेट आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटा खातीर आमी खर्च केल्ले आसा. म्हाका दिसता अशा पद्धतीची डेव्हलपमेंट राज्यात केन्नाच जावंक नाशिल्ली. मांडवीचेर 3रो पूल, जुवारीचेर 2रो पूल आणि काणकोणाच्यान कारवार वचपा खातीर ज्या जाग्यार 1.5 वर लागताले थंयसर फक्त आमी 4 मिनटांनी पावता. मनोहर पर्रीकर बायपास रोड अलॉंग विथ 3 ब्रिजीस. एकाच वाटेचेर 4 मिनटाच्या हेजेर 3 पूल बांदल्या. केन्ना तरी वचून गेले जाल्यार न्ही मुद्दामून पळयात, 1.5 वर लागताले 4 रस्त्या वयल्यान कारवार वचपाक. दर दिसाक 3 एक्सिडंट जाताले. दर 3 ते 4 दिसांक कोण तरी एकटो वयतालो. म्हणून आमी ठरयलें की जेका 1.5 वर लागताले तो पूल अक्षरशः 4 मिनटाचो मनोहर पर्रीकर बायपास रोड आमी त्या जाग्यार केलो. हांव कित्याक सांगता, कदाचित चोडणा गांवांतलो मनीस म्हणटलो म्हाका कितें फायदो, हांव खंय 3ऱ्या पुला वयल्यान मांडवीच्या वयतलो, हांव खंय काणकोणा वयतलो. बट ही इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करता आसतना तुमच्या गांवांतूय बी आमी कमी करूंक ना. हो 2 कोटीचो प्रोजेक्ट आज लोकार्पण करता, तितून 16 शॉपां आहा. हांव सरपंचाक विचारतालो शॉपां घेताले मरे कोण काय म्हणून. ना म्हणलो तूं तर सगळीं शॉपां घेतालें. आतां मामरे सराचें तर म्हणणें आहा, तो म्हणटा इलेक्ट्रिसिटीचें ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, सब सेंटर सगळ्यांत हांगा हाडटा म्हणटा तो. तरेतरेची शॉपां सुरू करपाचो ताचो विचार आहा. म्हणजेच पुराय गांवांतलो ओवरऑल डेव्हलपमेंट कशा पद्दतीत करप हें भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान ऑलरेडी ठरयलां. आनी ताका जोड म्हणून आमी जेन्ना स्वयंपूर्ण गोंय हो लोकांसमोर कन्सेप्ट मांडटा, हांव स्वयंपूर्ण गोंय इतक्याच खातीर म्हणटा, स्वयंपूर्ण गोंय ह्या माध्यमांतल्यान आमी ठरयलां की ह्या 60 वर्सां मुक्तीच्या वर्सा म्हाजो मूळ गोंयकार जो चोडणा गांवांत रावता आसत, जो मया गांवांत रावता आसत, जो नारव्या गांवांत रावता आसत, तो बेजीक गोश्टी पासून वंचीत उरचो न्ही. ताका ज्यो बेजीक गजाली जाय, म्हणजे आमी म्हणटा की टॉयलेट आसतलो,
लायट आसतली, उदक आसतलें, रस्तो आसतलो, स्कूल आसतलें, इन्शुरन्स आसतलो, जाणट्याक कृषी कार्ड आसतलें, सिनियर सिटीजन कार्ड आसतलें. आमी जेका म्हणटा जी ऑल सेक्युरिटीज ज्यो जेका दिवपाक जाय, इन्क्लुडींग फायनान्शियल सेक्युरिटी, हे सगळें दिवपा खातीर स्वयंपूर्ण गोंय आसा. म्हणून तर दर शेनवारा आमचो स्वयंपूर्ण मित्र सरकारी अधिकारी तुमच्या ग्रामपंचायतीत येता काय ना? येता मरे. तो कितें डिस्कस करता? तुज्या गांवांत समस्या कितें आहा? गांवांत क्रिमिटोरियम जाय काय कितें? गांवांतली बस शेड जाय काय कितें? गांवांत एखादें मार्केट डेव्हलप करुया काय कितें? गांवांतल्यो म्हज्यो महिला भगिनी जर फूड प्रॉडक्ट तयार करता आसत जाल्यार ताका मार्केट खंय मेळटलें? गांवांतलो म्हाजो शेतकरी जर आपल्या शेतांत कितें लायता आसत ताका मार्केट खंय मेळटलें? 100% शेतकऱ्यांक कृषी कार्ड मेळा काय कितें? म्हणजेच स्वयंपूर्ण गोंय पुराय गोंयच्या लोकांचो विकास करपा खातीर आमचें स्वयंपूर्ण गोंय आसा. एके वटेंतल्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी दुसरे वटेंतल्यान ह्युमन डेव्हलपमेंट, मनशाचो विकास. म्हाका जाय मुळात मनशाचो विकास जाल्लो जाय आनी तो मनशाचो विकास करपा खातीर आमी स्वयंपूर्ण गोंय ही संकल्पना मांडल्या आनी ती सत्यान हाडीत आसा. हांव ह्या सुवाळ्याचेर चड उलोवचो ना, बट एक गजाल निश्चितच सांगता, तुमच्या सगळ्या समस्यांतल्यान हांव गेला. ज्यो समस्या शक्य आहा तितक्यो बेगीन, म्हणजे तुमी म्हणटले की आतां फाल्यां कर म्हणून, बट ना, हांव कितें म्हणटा, फुडल्या 3 ते 4 म्हयन्या भितर जावं ती उदकाची आसतली, विशेश करून बांदाची आसतली, तुमकां जो बंद घालपाक जाय. कारण शेतकरी हो म्हाज्या खातीर प्रायम आसा. ताणें शेत परत एकदां लागवड करपाक जाय म्हणून तो बांद आसतलो, कोणाचो तरी टॉयलेट उरला आसतलो, कोणाची तरी वाट आसतली. हांकां प्रायोरिटी दिवपा खातीर म्हजें सरकार वावुरतलें. आनी ताज्याय फुडें वचून तुमची मूळ समस्या पुलाची म्हाका खबर आसा. म्हणजे मांद्रे सराक न्हीद पडना केन्ना केन्ना. तो न्हिदेन सुद्दां उठलो जाल्यार ताका चोडणाचोच पूल दिसता. तो केन्ना जातलो एकूच प्रश्न ताका. म्हणटा तो चोडणाच्या पुलाचो फावंडेशन स्टोन केन्ना लायतलो? हांव म्हटलें हे फावटी हांव फावंडेशन स्टोन वगीत घालून लोकांक फटोवपाचो ना. पयलीं टेंडर जावनी, कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड येवनी आनी ताज्या उपरांतूच फावंडेशन स्टोन घालुया, बट जाता तितके बेगीन घालता. कारण काँग्रेसीक संवय फक्त गुणे लावपाचे आनी लोकांक फटोवपाचे. दिगंबर कामतीक विचारात नाल्या, तेवटेन लुईदिनाक विचारात. हे बऱ्याच जाणांनी तेंच केलां. आमकां तें करपाचें ना. आमकां लोकांचो विश्वास संपादन करपाचो आसा. सामान्यांतल्या सामान्य मनशा खातीर जें काम म्हाका करपाक मेळटा तितकें हांव आनी म्हज्या मंत्रीमंडळांतले सगळे सहकारी सातत्यान करीत आसा. हाज्याय फुडें मोठ्या प्रमाणात करतले. तुमची साथ आमकां जायी, तुमची साथ जाय आमकां गोंयकारांचें भलें करपा खातीर. 60व्या मुक्तीच्या वर्सा हांव तुमकां उलो मारता की गोंयांतले बरेचशे प्रॉब्लेम आजुनूय सॉल्व जावपाचे उरल्या. म्हज्या 2.5 वर्साच्या कार्यकाळात 19 मार्च 2019 हांवें मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. आयज 2.5 वर्सां पुराय जाता. 2.5 वर्सां पुराय जाता आसतना म्हाका खंत जाता की म्हाज्या लोकांचे हांव प्रश्न सोडोवपाक शकलो ना बिकॉज ऑफ कोवीड. कदाचित कोविडा खातीर आसतले, तावते सायक्लोना खातीर आसतले, फ्लडा खातीर आसतले. आमचो चडसो वेळ तातूंत गेलो. म्हणून हांव तुमच्या कडेन मागतां की तुमी परत एकदां संदी दिवची आनी निश्चितच मागीर जावं ते नोकऱ्या खातीर आसतले, जावं ते उरलेल्यो मूळ समस्या सोडोवपा खातीर आसतले, अश्यो विविध समस्या लोकांच्यो ह्यो सोडोवपा खातीर तुमी निश्चितच संद दितले. आमकां परत एकदां मये मतदारसंघांतल्यान भरघोस मतांनी तुमी हांगांतल्यान निवडून दितले हाजी अपेक्षा बाळगिता. आनी प्रत्येक जाण तुमी आमी मेळोन हें गोंय स्वयंपूर्ण करुया इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपया.